मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तांक देवान दिल्लो एक बरो दीस हांव आशेतां. ह्या वर्त्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. सर वायटांतले, विघ्नांतले, आनवारांतले, विशेश रितीन कोरोना म्हणल्या पिडेंतले आमकां राखून ह्या घडये मसोर जीवन दवरल्या खातीर ताका आमी खालत्या काळजान अर्घां दिवया. प्रत्येक रितीन भावांनो आनी भयणींनो, आमकां कळीत आसा संवसारभर आनी विशेश रितीन आमच्या ह्या भारतांत ह्या कोरोना पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टान आसा. जायतीं जाणां कुटुंबाचीं आमकां आज मेसेज करून सांगून आसात, कॉल करून विनंती करून आसात मागोवंक. तर सगळीं आमी सांगता मेळोन सर्व पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन जीं कोण कोरोना पिडे वरवीं अंतरल्यांत कश्टान आसात, जीं कुटुंबां ह्या पिडे वरवीं आजुनूय कश्टान सांपडल्यांत, त्या भावां भयणी खातीर मागया. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या देवा वरवीं मात्र ह्या करगतावन आमकां सुटका साध्य. तर आतां आंबोरी तशेंच एक थेर्स आमी भेटोवया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव, हालेलुया. कित्याक जाकात वोवंक फावो जाल्ली, हालेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला, हालेलुया. आमा पासो देवा लागीं माग, हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकवारी मोरये, हालेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला, हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संवसार संतोसांव तुवें दया केली. ताचे माये औंकवार मोरये मरिफात ससनाचे जिनयेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात, आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता, आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता, आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता, आमेन. आनी आतां एक थेर्स सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टान आसच्या आमच्याच भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार, आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार, आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार, आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार, आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार, आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमबापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमबापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमबापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमबापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरडता बोडा मोनाक तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुझो आदार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप आणि ह्या देवाक
आमी जानवा येता वळखूंक प्रयत्न करता तर आमी केदींच सक्सेस जावचे ना. देव जानवायक सिमी जालो न्ही वगार देव भावार्थाक आनी भावार्थाच्या गुंडायतान आमी केन्ना देवाक पळोवंक शकता. ताका मात्र देवाक आमी समजोवंक शकता. ह्या देवाची वळख आमकां जाता. आमच्या सालत्या जिवितांत देवा खाली आमी जानवायत समजोवंक प्रयत्न केला तर सोमेलाकचे बक्षाने मागया फावते परी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत अगेन्स्ट दान संकार मरी सगळे आदोता आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकलूत कर आनी आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुन्हा जिवनपणाचो गूट आमी दबाज्यान संभ्रमता. तो महिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बराबर संतोष भरीत खालजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतानी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका वन गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले बेगी येवन आपणाक मेळासे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते तेरेबियाक पाटी परतले. पावल अरियोपागाचे सभे उजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, स तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिच देवाक तुमी बरोवन आसली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. ओ संवसार आनी तांतू आसल्यो सर वस्तू रचुलो देव. सर्गा संवसार असो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदल्या देवळांनी तो वस्ती करिना. वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवा सक्र्याची ताका गरज ना. कित्याक तो मनशाचो जीव, स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशात तावन सगळे मनशाकूळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती कर अशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो घडयो निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिजे वा ससपाचे आनी क्रमेन आपूण ताका मेळाचे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन ताचे चड पयस पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणायकी तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे तावन आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कावी मदल्या थोड्यांनी
म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतस वयत जाल्यार देव मनशाचे लेखेन वा चातुरायेन केल्ले भांगराचे वा रुप्याचे वा पात्राचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणापणाच्या काळार देवान मनशाक रियायती दाखयली तें न्हीज, पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेत मनशांनी पाताक रोडून जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमल्या एक मनशा मरिफात निती प्रकार संवसाराची जर्ती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन ताणें सोमेस्ताक हाची रुसवात दिल्या. मेल्ल्याच्या जिवांतपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनेक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सन गेलो. तरी म्हूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरियोपागाचे सभेचे सांदे दियोनी, दमारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेर आसली. त्या उपरांत पावल अथेनियांतलो भायर सन कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सेरेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. तुमी सर्गा निवासानो सेरेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणे करतल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाखाना सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. सर्वेस्पराक जय. पृथ्वीचे राजा आनी सगळ्यो पोरसा, कुवार आनी संवसारांतले सगळे मुन्सिपीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सेरेस्पराची स्तुती गाव. सर्वेस्पराक जय. वय सेरेस्पराचें नांव ती वाखानू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव भोव वर्तें. ताच्या नांवाची कीर्त सर्गा संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सेरेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदांकाळ रावतलो. सेरेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सांजोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपल्या संगती कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा मनशाक जानवाय. आनी जानवाय मनशाचें एक बळादीक हातेर जावन आसा. ह्या जानवाय वरवीं ह्या संवसारांत जायतें नवें जावंक घडलां, बदलावान आयल्या, बरेंपण जाता. पूण ही जानवाय संपूर्ण न्ही. इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रियालिटी. जानवाय संपूर्ण न्ही. कशें की जानवाय कशें की म्हळ्यार बुराक पडल्या मुर्खे भशेन ताका कितलें उदक वतल्यार त्या जानवायची धांव केदीच भागना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी पास्का काळाच्या 6व्या बुधवारा आसा. हांव कित्याक जानवाय विशयी उलयतां. कित्याक हांव जानवाय विशयी उलयतां की म्हळ्यार जर आमी देवाक
जानवा येता सोदता तर तो देव आमकां केदींच मेळना. देव जानवायक सिमी जालो न्ही. त्या पासून सांभावलो बोहापोरबायन म्हणटा जो देवांक खुरीस ह्या खुर्सार उमकोळसो जेजू क्रिस्त अडकळ आनी ग्रेकांक तो आसची एक घडीत जावन आसा. कित्याक जेन्ना आमी त्या खुर्सार पळयल्या जेजूक आमच्या जानवान पळयता तर तेणी जाय की आमकां आसचे संग जावन आसा. हो मनीस कित्याक जाय भाव सोमेलो की. आनी तितलेंच न्ही पुना जिवंतपणी आमी जानवायंत चिंतूंक जायना पूण भावार्थान कदळा म्हणजे काळजाच्या भाशेन आमी कदळा त्या जेजूक आमी सोदता तर तो आमकां मेळटा. तेंच आयच्या वांजलान बोवापोरबायन सोमी म्हणटा सताचो आत्मो तुमकां कळीत करता तो कुर्सार मारलो कोण तोच जावन आसा ह्या सगळ्या संवसाराचो ह्या आमकां रचलो आमकां साल्वासो दिलो जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो राय. हेंच बो अपुरबाय रितीन आयच्या पयल्या वाचपांत पावलो त्या आथेनाच्या ग्रेक लोकांक सांगता. आथेनाच्या ग्रेक लोकांक सांगता म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो चारित्रेंत ग्रेक लोक जानवायक नांवाडलो मनीस जावन आसात. तुमी पळयल्यार सॉक्रेटीस, अरिस्टॉटल, प्लेटो, एरक्लिटस, पायथागोरस आमी खंयचेय जानवायच्या क्षेत्रांत आमी चिंतलें तर ग्रेक लोकांची ह्या ग्रेक विद्वानाची कितें कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा. जावं बरो गणितशास्त्र जावं बरो सोशल जावं बरो अर्थशास्त्र जावं बरो तत्वशास्त्र जावं बरो एक खंयच्याय क्षेत्रांत आमी जानवाच्या क्षेत्रांत आमी वेता तर एक तळपाय आडीपाय दिल्ले जावन आसात ग्रेक लोक. म्हणजे जानवायक जायत प्रामुख्यते ताणें दिल्लें जावन आसा. इतलेंच न्ही ताचे सांगता तांकां एक तांचे भितर एक ओडणी आसली देवाक तांणी समजाचें कशें आपणाच्या जानवाय मुखांत देवाक समजाचें म्हणलें तांचे थंय ओडणी आसली आनी अशें जायते देवांची ती पुजा करतली आनी तांकां तांतूं संपूर्णता ह्या सॅटिस्फॅक्शन जातलें. ताकाच तुमी ग्रेक लोकांची देवा विशयी जर तुमी समजता तर तांणी देवाक काल्पनीक रितीन जायते रितीन पिंत्रायले जावन आसा. देव खंयी आसा खंयच्याय तो क्षेत्रांत आसा थंय आसा तो तसो आसा असो आसा ताका विविध रितीन तांणी काल्पनीक रितीन पिंत्रायले आसा. आनी ही ओडणी जाणा जाल्लो पावलो अपुरबायन आयच्या पयल्या वचपांत त्या ग्रेक लोकां मुखार रावन तांकां क्रिस्ताची वळख दिवंक मुखार वता आनी म्हणटा तुमी ग्रेक लोकांच्या मानेस्तानो तुमी देवबिरांतीचे मनीस पळया की पयलें उतर ताचें जावन आसा पॉझिटीव. तांकां सकला घालनासतना तो तांकां सांगता तुमी देवाच्या बिरांतेन वाडिल्ल्या मनशानो देवाच्या बिरांतेन वाडिल्ल्या मनशानो हांव तुमच्या सगळ्या ह्या गांवांक भोंवलो म्हाका कळीत आसा तुमकां देवा थंय एक ओडणी आसा पूण तुमचे थंय एक देव आसा ताका नांव ना. पळया की तांचे तें आसलें उणेपण वळखून घेवन तेंच उणेपण तो उपयोग करता संदर्भ तो उपयोग करता आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक ह्या दिवंक तो फुडें सरता आनी म्हणटा तुमचे थंय तो कळीत नातलो एक देव आसा आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त सगळ्या संवसार रचलो देव जावन आसा. आनी उपरांत तो बोहापुरबायन म्हणटा तो देव तुमी कितें जानवायन सोदतात तो देव खंयी पयस ना. बगार जर तुमी भावार्थांत तुमच्या काळजाच्या भाशेंत म्हणजे काळजाची भास जावन आसा मोग त्या भाशेन तुमी सत्ता तर तो देव लागींच आसा पयस ना. ताकाच आमी म्हणटा इमॅन्युएल देव आमचे सवें देव लागींच. आनी उपरांत तो म्हणटा त्या देवाक आमच्या खालेतीन ह्या मनशाच्या जानवायन रचल्या तो मुर्ती भितर ना. ह्या मुर्ती भितर ना ह्या देवळा भितर ना. बगार पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सताचो आत्मो तुमकां तो कळीत करता तुमचे भितर आसा अंतर्यामी भितर आसा आनी ताका तुमी भावार्थान सदल्यार मात्र तो तुमकां मेळटा. ओय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो जायते फावटी हांवें तुमी आमी सोमेस्तांनी देवाक जानवायक मात्र सीमीत केलां. तें कित्याक अशें तो एवकारिस्त कित्याक तसो तो सक्रामेंत कित्याक असो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां अशें कित्याक अशें न्ही कित्याक आमी जानवायन मात्र सडावत जावन आमी सवाल केला शिवाय भावार्थांत पातयेवन आनी त्या सताच्या आत्म्यान दिल्या प्रेरणा वरवीं आमी जिवंक चुकल्या.
जायते पटी आमची ही गरजेक आमी मिसाक वेता आसतना जावंक पुरो या मीस आयक करतना जावंक पुरो आमकां ते इस्कला आल्या भशेन जाता. म्हणजे इस्कला आमी वेता आमी कितें आसा बऱ्या सवाल करता जायते पटी त्या पासून आमच्या जिवितांत बदलाव येना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयण आज परत आमकां अवकाश मेळ्ळा देवाक भावार्थांत आमी सोदूंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी सोदूंक आनी तदळा मात्र तो स्वताचो आत्म्याक आमी अवकाश दिल्ले बरी जाता आनी क्रिस्ताची आमकां खरी वळख जाता. आनी तदळा मात्र त्या कुर्सायल्या जेजूची वळख जावन आमी सांगीत न्ही हांव जियेता बगार क्रिस्त मुजे थंय जियेता म्हाका मेल्यार जेयल्यार क्रिस्त ही सुकृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतीचा देव बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या दवाक सर्वस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोवपवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकच अगणित देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्याची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सात ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांवी येताच ताका जय. उन्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या नदीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, फातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पुनर्वरी तुय आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा तुझ्या मोरनासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सर्वनाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मना धरून ताणे शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशान केल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मग असो आनी एकवटाचो गुजो आनी एकामेका शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी सुम्या तुवें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू हांव तुका कळसांच्या घेता संतोषांत तुजे मासरग चेवता. तुजे थंय जेजू आसावेक जाता तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाणया तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता तुका सेमतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाणया तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता तुका सेमतो आतां लालयता. सोमी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतलें विसरून काडल्यांत आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक तकता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. कण्वळ्या बापा, सर्गेच्या धेन्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालीक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. आमेन. वचून या. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. तो सर्वेस्पर देव आमकां राखलो आनीक आमकां राखून व्हरून दी म्हूण आमी तुमच्या बसत मागता. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोखरो. दिन वासुया सोम्या सर्व काळी. वाकण गाव्या ताका सांसा काळी. ताणे सर्गानी प्रीतुम रचलेली. ताका जावं महिमा सदां काळी.
Somjatin vasuja to boro. Somjatin vasuja to boro. Somjatin vasuja to boro. Moga parimita sokoro. Mogar putra soe. Amquar mure आशीर्वादी आमका Pagkakas sa chikluwing ram kam sa tuwam chantas madlin, bapat siya pata siya ni po itat min sinabi. Amen.